आता खबरो विस्तारान. विरोधी पक्षान उदकाच्या प्रश्नार मुखेलमंत्र्याक हावजांत प्रश्न केल्लो. जायकाच्या पेंडींग कामाचेरय हावजांत विरोधकांनी प्रश्न केल्लो. जायकाची 85% कामां पुराय जाल्ल्यात. 2019 मेरेन कामां तडीक लायतले म्हण मुखेलमंत्र्यान आश्वासन दिलां. पोन्न्यो पायपलायनी बदलल्या उपरांत आयऱ्या पैऱ्यान जावपी उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो म्हण मुखेलमंत्र्यान हावजांत स्पश्ट केला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. कितलो डिमांड आहा तो आतां सप्लाय दिता आमकां, पूण कितलो डिमांड आहा तो विलेजीक आतां कितें बिल्डिंग्स आयल्या म्हणून घरां वाडल्या, तो डिमांड्स कितलो आहा तो आनी कितली सप्लाय आहा पळय ती. साधारणपणे डिमांडा प्रमाणे सप्लाय केला. द फिगर्स गिवन आर बेस्ड ऑन डिमांड्स ओनली. तिसवाडीक आनीक 27 MLDचो प्लांट इज इन द फायनल स्टेज. प्रोबेबली बाय डिसेंबर शूड बी ओवर. सो तिसवाडी वील हॅव मोर वॉटर सप्लाय फ्रॉम plus there is a supply proposed from Verna MBR directly to Santandre constituency. So Santandre लायनी वयली काडली म्हणजे तांकां थंयच्यान येवपाक लागले की तितले सांताक्रुजाकूय उदक वाडटलें. सो देर आर 152 MLD plants in process. म्हैसाळ मागीर 27 ओपा मागीर पर्वरी अशें. So with that the water will be adequate. Now the question will be to replace pipes which are old, which we are doing now. What is your proposal for water? How are you planning? Are you planning new dam? Are you planning new tanks or new water reservoirs? Or are you going to draw water? What is your plan for the future? Because sir, we have got 152 plus 15, 167 MLD water plants under process. There 622 MLD water capacity is there. 10% out of it goes for backwash. So it is about 560 available, and water supply to the various constituencies areas comes out to be about 500. So about 10% is lost on the way, 10 to 11%, which is a reasonable transmission loss. Because sir, there is lot of losses. Just a minute. I know. So we have put up OPA 27, Mysar 10. OPA 27 should be commissioned by December. This is mainly for Tiswadi. Mysar 10, which will be commissioned by September. Osnora 30, already tender floated. Chandel 15, Tuyen 30, Porwari 15, Tankona 5, Gaune at Gaune. Sar 10, Padoshe 10, आणि गिरी आता अजून ह्या फायनल जावन जाग्या खातीर 15. 167 MLD water is being done. As of now, Goa has adequate water. Leakages amka tharong jay. So pipelines will have to be changed because in some areas AC pipelines, tail end pipelines are AC pipeline which breaks. So we will have to replace those pipelines stepwise. त्यावा मात्र तुम्ही support दिवचो पडटलो because I'll tell you one thing. Cases have come to my knowledge that in panchayats when water lines are being put, there are obstruction being raised. Correct. Because contractor कडच्यान कोणाक तरी कितें तरी जाय आसता. ते करीत ना कॉन्ट्रॅक्टर काम. आणि हांवें मिटींग केली तेन्ना ते सांगतात म्हाका की तांकां त्या डिस्कनेक्ट हें करून दुसऱ्याक दिवपाचें आहा म्हणून टेंडर आता. तें जालें ना अजून. पूण कितें जाता सगळें गोंयभर जेन्ना 24/7 उदक दितलें जाल्यार ह्यो केप्यां जर करता आसतना हें जॅकाचें काम कंप्लीट करचें पडटलें. जायकाचें काम फुडल्या वर्सा भितर कंप्लीट जातलें. सादारण 85% काम 80-85% काम जाल्लें आहा. थोड्या भागान ताचो उपयोगूय सुरू जाला. आतां फिनिशिंगचें हें चालू आसा. थोड्या जाग्यार कॉन्ट्रॅक्टर जर ताणें काम एबंडन केलां जाल्यार ताका आमकां बदलचोच पडटलो. पण आय एक्सपेक्ट बाय 2019 जायका वर्क टू गेट ओवर.